फोंडा पोटवेंचणूक रद्द जाल्ल्यान विरोधक फ्युरियोज. ही लोकशायेची हत्या. वेंचणूक आयोग बीजेपीचे पपेट जाला म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरीचो आरोप. खूब जाता कित्याक दिस इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, मर्डर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. द वे टुडे इलेक्शन कमिशन इज अ puppet in the hands of this BJP government. इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया has become a puppet of BJP. पोस्टल बॅलट्स जे तांच्या घरा येवन वोटिंग घेतला ते ऑलमोस्ट मोर देन 150 वोटिंग आसा. तांच्यांनी परत म्हाका दिसता आमकां आपोवन कॅन्डिडेटांक हे इलेक्शन कमिशनान आमच्या फुड्यान हे बॅलट पिनपाक तरी जाय, नाल्यार त्या वोटराक ते रिटर्न दिवपाक जाय. कारण नाल्यार तेय जर तुमी पिनशात आनी बीजेपीच्या हातान दिवशात जाल्यार तांकांय धमकी वतली, तांकांय जोर जबरदस्ती वतली की तुमी XYZ कॅन्डिडेटाक वोटिंग कित्याक केलें. कोर्टाचो निवाडो योग्य. विरोधकांचे टिकेक अर्थ ना अशें मंत्री सुदीन ढवळीकार म्हणटा. It's a very shocking news to everybody that हायकोर्टान जे डिसिजन दिलां ते तांच्या हेजे प्रमाणे योग्य डिसिजन आसा अशेंय म्हाका दिसता. पूण कोणीच एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें अशें डिसिजन येतलें. जे टिका करता काँग्रेस किंवा आप ताका कांय अर्थ ना, कारण त्यांनी दोगांनी उमेदवार दवरिल्ले. सडनली इतलो निकाल जालो. हाऊ डू यू रिएक्ट ऑन दॅट? कशें आसा पळय, फायनली इट्स कोर्ट ऑर्डर, तेजेर हांवें डायरेक्ट रिएक्शन पण म्हाका दिसता की ज्या वेळाचेर इलेक्शन डिक्लेअर जालें आनी त्या वेळाचेर तेन्नाच कोर्टान, पण तें डिसिजन कोर्टान जर दिलें तें मातशें पयलीं दिल्लें जाल्यार बरें जावपाचें. फायनली इज अ कोर्ट ऑर्डर, वी हॅव टू एक्सेप्ट. मंत्री सुभाष शिरोडकार म्हणटा रितेश नायक 100% वेंचून येता आशिल्लो. आनी सगळ्यांनी खूब मोठे प्रयत्न केले आनी कितें जिखपाचो फॅमिली जावपाचो. बॅड लक की अशा प्रकारचो निर्णय आयिल्लो आसा. पण अशें म्हणून की मुखार एक 8 म्हयने रावपाचें, परत जिखून येतलो तुमचो भाऊ. लिली धरत जाल्यार CM आमगेलो थंय 40 मिटींग घेवची नाशिल्ली. 40 मिटींग घेतल्या दीस रात. तुमी आशिल्ले सगळे कार्यकर्त्यांनी मिटींग घेतल्यात, आमी मिनिस्टर MLA सगळे आशिल्ले. आतां कितें जाता, लोकशायेंत जीत काडून रायली ताळ्याक जावची तेच आमी सोंपलें. Honda election, it is decided decision of the High Court. What we can do. We were confident of our victory. That is what everybody has said. Okay. I have moved in Honda, and I was sure that we will win with comfortable margin. Overall, if you see, गोंयकारांनी पळयलां हें सरकार भियेल्लें आसा. द प्रमोद सावंत सरकार इज स्कॅर्ड. जे असेंब्ली सेशन कर्टेल करपाचो जो डिसिजन आशिल्लो, तशेंच हें षडयंत्र करून हें इलेक्शन कॅन्सल करपाचें जें डिसिजन आसा, इट इज ओन्ली अ सायन ऑफ फियर की 2027 हें पडपाचें आसा. हो एक एविडन्स. प्रितम हरमलकर हो अपूर्वाचो मनीस, भाजपाचो मनीस, जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जाता आनी तो पेटिशन फायल करता हें कॅन्सल कर म्हणून, जाल्यार हेजो हेतू कितें आशिल्लो हें आयज तुमी लोकांक समजून दियात. हें कितें तुमी तें घडोवन दवरलेलें आशिल्लें काय कितें हें लोकांक तुमी आयज सांगपाची गरज आसा. TMCचो फुडारी ट्राजन डिमेलो म्हणटा हें व्हडलें कट कारस्थान. Government did not want it, but government is playing the double engine. Sarkar is using the EC, to manipulate, fabricate and hijack elections. That I'm not making a blatant charge. This is happening all India. Here, surprisingly, the ruling party is also getting it, but everywhere they are using the party ruling. No. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.